कुळे रान कार्यालयान फोंडे रेंज रान कार्यालयाच्या जोडपालवान तातोडी धारबांदोडा हांगसर रेड मारून गाराची शिकार करपी 6 जाणांक अटक केल्या। सदा गांवकर, गितेश गांवकर, राजेश्वर गांवकर, सुरेश गांवकर, मधु गावडे आणि भानुदास गावडे अशी अटक केल्ल्यांची नांवां आसात। 6 जाणांच्या घराचेर छापो मारून गाराचे मांस जप्त केला। आरडीएक्सको खातीर धारबांदोडीच्यान महेंद्र गांवकर। रेंज फॉरेस्ट ऑफिस फोंडा हांच्या जोड पालवान काल सांजेवेळा तातोडी धारबांदोडा आमी 6 जाणांच्या घराचेर एक रेड केल्ली, कारण एक आमच्या एका फॉरेस्ट ऑफिसराच्या इन्फॉर्मेशनाचेर आनी त्या घरांचेर रेड केल्या उपरांत 6 घरांचेर रेड केल्या उपरांत आमकां तांचे कडल्यान सादारणता 1 ते 1.25 किलोचे प्रत्येक घरान एक रानटी जनावरांचे मांस मेळ्ळें। आनी फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन करता आसतना अशें कळून आयलें की गव्हर्मेंट फॉरेस्ट एरिया तातोडी ह्या जाग्याचेर ह्या 6 जाणांनी काल दनपारच्या वेळाचेर घाट मॉनिटर लिझर्ड वेरेनस ग्रेसिस स्पिशीज म्हणटा, जे वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टाच्या अंडर शेड्यूल 1 आसा, त्या स्पिशीजाचेर तांणी हंटींग केल्लें आसा, हत्या केल्ली आसा। सुरवातीच्या प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी प्रमाणे कळटा की एक व्हडली घार मारला म्हणून, पण आमची दाट शक्यता आसा, संशय आसा की एक नसतली आनी खूब आसतली, कारण ज्या पद्दतीचे मांस मेळ्ळेले आसा ताच्यान असो दिसता की अशें 2-3 घारीचो खात्मो केल्लो असो जाणवता।